काणयेचें नांव घुंवचें पाळणें. बरयणार वल्ली क्वॉर्टर्स आजेकार. प्रस्तुत करपी रनिटा पायस, कारकळ, पांगला. प्रस्तुत ओमान. घुंवचें पाळणें. ल्हानपणार फिरगजेच्या व्हडल्या फेस्तांनी येवच्या व्हडल्या पाळण्यांनी बसूंक वरच्या पप्पा लागीं विचारतलीं, पप्पा, हें घुंवचें पाळणें वयर वेताना आमकां संतोश जाता. पूण सकयल देंवतना कित्याक कसली गी भिरांत दिसची? हरशींच्या बरींच पप्पाची जबाब. मनीस वयर वताना ताका मतीक दोळे दिसनात, पूण देंवतना मात्र सर्तीक पळोवंक शकता. आज म्हजो पप्पा ना, पूण ताच्या जबाबांत आशिल्लें सत जिवेंच आसा. सडणी म्हळ्यार जैत. समाजाचे नदरेन सांगचें तर सर्व सहज रितीन जावंक जाय आसलें. जें समाजान थारायिल्लें परी. म्हळ्यार भुरगें इस्कॉल समतस कॉलेज, कॉलेज समतस काम, कामाक लागिल्ले परींच गाडी, बंगलो आनी काजर, काजर जाल्ले परींच भुरगीं जावंक जाय, आनी हीं भुरगीं परत इस्कॉलाक वचूंक जाय. अशें हांगासरी जिणे रितीचें पाळणें घुंवच्या पाळण्या परींच म्हणून समाजान थारायलां. हांगासर देंवणी म्हळ्यार असहज. म्हणजे शिकोन काम मेळना तर ती देंवणी. काम मेळोन काजर जावना तर, काजर जावन भुरगीं जावना तर, काजारी भेस मोडलो तर, हें सर्व देंवण्यो. मनशाक मनशापणाक बरीं खोटीं म्हणले प्रकार करूंक समाजान थारायिल्ल्यो देंवण्यो. तूं रेणूच्या बर्थडे पार्टीक कित्याक येवंक नाय? हांवें अपेक्षिल्ले परींच अमोलान वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडली. हांवें आज सकाळींच म्हजें मोबायल चालू केल्लेंच थोड्यो मॅसेज सयत डावनलोड जाल्ल्यो. हांव जबाब दितां म्हणटच अमोलाची आनी एक मॅसेज आयली. कॉलेजींत तूं आनी रेणू खूब क्लोज आसल्यात, देखून तूं येशी म्हूण चिंतून आसलो. अमोल आमच्याच MBA बॅचांत आसलो. शाराच्या कॉर्पोरेटराचो पूत देखून दुडवासो रुबाब दाखयतालो. म्हाका केन्नाय तो लागीं नासलो, पूण रेणूचो खास जावन आसलो. बापायची दिसा एक गाडी हाडची, हफ्त्याक एक चेडवाक भोंवडावची ताची पोरणी सवय. म्हज्या काजाराक आपयल्लें तरी येवंक नासलो, पूण आयल्या वार रेणू तावन म्हजो वॉट्सॅप नंबर घेवन म्हजे लागीं संपर्क करतालो. थीं मोदन रतीक पॉझिटिव्ह जोक्स थाण दितालो. एक दोन फावटी ताका वॉट्सॅपाचेर ब्लॉक करूंक चिंतलें आसा. पूण ह्या संवसारांत कोणाक म्हणून ब्लॉक करूं? MBAंत ऑपरेशन रिसर्च शिकोवचो प्राध्यापक आशुतोशाचें नांव आयकतच म्हाका एका रतीची चीड येताली. तो डायव्हर्सी म्हणून आख्खी कॉलेज जाणा आसली. देखून ताच्या हर एका उतरांनी, ताच्या हर एका नडत्यांत, ताच्या मौनान सयत धयांत फातर सोदचे परी हांव सुखी सोदतालीं. एक दोन फावटी म्हाका समजोवचे प्रयत्न रेणून केल्लेय आसा. कित्याक तूं जजमेंटल चिंतय? कोणाकी वेगळ्यासार घेवचो हव्यास आसना. वेगळ्यासार एक अनिवार्य पावल, जें थोड्यांक पाशार करूंक पडटा. कोण हें पाशार करूंक शकता, कोण आपलें व्यक्तित्व होगडायता आनी कोण आपणाकच होगडायता. तेन्ना हांव विद्यार्थीण जावन आसलीं. रेणू सवें वर्जी करूंक नाका आसलें. जिणी म्हणल्या पाठांत
तोंडपाट करून जिवसो काळ तो जावन नासलो. पूण जिणयेचें प्रॅक्टिकल सुरू जावचे उपरांत न्ही. ही सोसायटी ग्रहस्थांक कुटुंबदारांक मात्र शिवाय एक सुरी जियेतल्यांक न्ही. सोसायटीची सेक्रेटरी कुरीन आंटी कितले कठोरायन सांगली उतरां हे आदींच भाड्याचें एक फ्लॅट सोदूंक कितलीशी मिनत केल्ली आसा. दिसाक एका बोकऱ्या सवें गेल्लीं, मोहल्ला कॉलनी भोंवड्यो काडल्यात आनी कश्टांनी हे सोसायटींत एक भाड्याचें फ्लॅट मेळिल्लें. म्हजी मजबुरी समजून एजंटान गरजे सडीत भाडें विचारलें. पूण मुंबय तसल्या शहरांत हे संवेदनाक कोण मोल दिता. एक सुरींच जियेताली. सकाळीं आपल्या कामाक गेलीं तर सांजेर आयिल्लेंच रांदप आनी नितळाय म्हणून हफ्तो उतरलोच कळनासलो. कांय सोसायटीच्या हेर सांद्यांक पळोवंक जाय तर येताना वेताना लिफ्टान मात्र. तरी कुरीन आंटीन म्हजेर केन्ना दोळो दवरिल्लो आनी म्हजे विशीं सोसायटीच्या मिटिंगांत चर्चा केल्ली म्हणलें कळलें ना. सोसायटीन एक सुरांक रावल्ल्यांक आड व्हरलां म्हणून नोटीस बोर्डार चिटकायल्ले नोटिसा विशीं वॉचमॅन म्हाका म्हणालो. दुसरो कसलोच उपाय जळकलो ना देखून रेणूक फोन करून सांगलें. रेणून आमोलाक सांगून आमोलान सोसायटीच्या चेअरमॅनाक कितें समजयलें कोण जाणा. पूण ते उपरांत म्हाका कुरीन आंटीन उतरांनी न्ही दोळ्यांनी पळोवचे रितीन तिचे थंय लिपोवन आसचो राग जळकतालो. मुंबय म्हाका परगांव आनी म्हज्या मायगांवांत म्हजी शिकपी भाव भयणी आसलीं. हांवें कॉलेजीचें शिकप संपवन म्हज्या इतल्याक काजार जाल्यार तवळ तवळ घराक पयशे धाडटालीं. घरांत प्रायेस्त आवय बापायन काडिल्ल्या मेहनतीचो फळ जावन म्हाका बरें शिकप लाबलें. देखून आतां म्हज्या म्हयन्याच्या पगारांतलो अर्दो पगार आजून घरा धाडच्यांत म्हाका कसलेच त्रास नासले. कॉलेजींनी शिकचें शिकप आनी आमच्या घरांनी आमच्या समाजान चिंची जियोवची रीत कितली वेगळी न्ही. कॉलेजीची विचारीक चिंतना, तार्कीक विशय, तात्वीक नियाळ आनी समाजांत शिकप आसूनय बौद्धीक दिवाळेपण, विचारीक पोकळपण कितलें खरें. देखून मोगार पडून भायले जातीच्या चेड्या लागीं काजार जाताना तरी आमच्या लागशिल्ल्या थोड्यांक सांडल्यार आपली खास सयरीं म्हजे तावन पयस केल्लीं. कांय तांचीं भुरगीं सयत म्हजी देख घेतीत म्हणली भिरांतकी. म्हजी आवय जिवंत आसतना सांगताली. एकाच वर्सांत म्हजी आवय सरतना मरणाक गेल्ल्या वेळार म्हज्या आवयच्या मरणा प्रास म्हज्या परके जातीच्या चेड्या सवें काजरा विशीं जावचे खबरे विशीं आयकून दूख येतालें. आपल्याच घरांत परकी म्हणलीं भोगणां. इतलेंच न्ही, म्हज्या भावांनी म्हजेर बदनाम घाल्लो. म्हजी आवय कांय थोडीं वर्सां वाचती आसली. एकादा वेळा म्हजें काजार भायल्या जातीच्या चेड्या लागीं जावंक नासलें तर. पूण म्हज्या काजराक आनी म्हज्या आवयच्या आवकाक संबंद घडिल्ल्याच्या चिंतपाची बुन्याद फकत काळोख आनी अंधकार शिवाय हेर कितेंच न्ही. आवयचें मरण जावन कांय 3 म्हयने उतरूंक नान. म्हज्या कामाक लागून म्हाका हेर शारांनी पयण करूंक आसलें. म्हजो पती सयत बिझनस डेव्हलपमेंट मॅनेजर देखून ताकाय शारा भायर वचूंक पडटालें. अशें केन्ना हांव आसतां तो ना, तो आसता हांव ना. आमी काजरी जावनय एकेकलींच जावन जियोंक पडटालें. थोड्या म्हयन्यांनी म्हाका फोनार म्हज्या पतीन इतलेंच सांगलें. शीत वचून पेज जाल्या
सट्टी कितेंच सांगूंक शकना. साद्य तर भोगशी आमी वेगळासर घेवंक जाय. विचित्र म्हळ्यार ते उपरांत म्हज्या पतीन म्हजीं फोनां रिसीव करचीं, म्हज्या ईमेलाक जाप दिवची रावयली. एके वाटेन कामाची जबाबदारी तर आनी एका वाटेन म्हज्या काजरांत उदेल्ल्या विघ्न म्हाका देदस्पर करूंक लागलें. म्हाका विचारूंक आसलें, जिणयेंत मरता पर्यंत सांगात दिता म्हणून भास दिल्ल्यान आतां हांव चित्त अशें अर्दे वाटेर हात सोडून वचें? हात सोडून घेतले मेळ तरी कसलें? विचारूंक आसलें, पूण अवकाश नासलो. थोड्या म्हयन्यांनी कळोन आयलें की ताच्याच ऑफिसाच्या एका कलिगासवें दैहीक संबंद दवरलेल्या ताका त्या चेडवान ब्लॅकमेल करूंक धरतना आसचो सर्व वाटो धांपले परी जालें ताका. ह्या वेळार सयऱ्यांनी जायतो पाठिंबो दिलो. ही कोर्ट केस म्हणून आमचे लागीं वेळ नासलो. येदोळूच 1.5 वर्स संपोवन गेल्लें देखून दोगांनी एकामेका समजून वेगळासार घेवंक निर्णय केल्लोच रेणून मदें पडून आमचो डायव्हर्स करयलो. कितले विपर्यास! एका कागदांत दस्तखत करून जिणये सांगाती म्हणून भरवोसो दिल्ल्यानच म्हाका आनी एक कागदांत दस्तखत करून घडयेन परकी केलें. येदोळ पर्यंत हांव जिणये रितीच्या पाळण्याच्या सडणेंत आसली. देवणी आजून सुरू जावची आसली. हांवें वेगळासार घेतिल्ली खबर जशें सुक्या करडाक उजो पेटल्या बरी घडयेन काम करचे कंपनींत विस्तारली. गांवांत, घरांत सयत दिसान दीस हांवें सळावळ्यांत आसचे एकलेंच तांच्या मेळांत म्हाका घेवन पार्टेक वचचें उणें केलें. आपले इश्ट म्हूण चिंतल्यांनी म्हजे सवें खटे नदरेन पळोवंक सुरू केलें. एका दोगांनी शिदा उतरांनी सांगून सयत सोडलें, हांव डिवोर्से शिवाय बाजारी बायल न्ही. हांवें सोंसूंक जाय नासतना तोंडाक सांगून सोडलें. ते म्हजे विशीं नाका जाल्लें सांगून गेले. विचारीक बरगालांत आसच्या समाजाक सयत तेंच सारकें दिसलें. समाज सोडया, म्हज्या घरांत म्हज्या भयणीचें काजर जालें. पूण म्हाका आपोवणें आयिल्लें जशें भोवशा संवसारांत कोणाकीय येवचें ना. बाये, तुजो खूब मोग करतां. तूं सयत म्हाका संतोशान जिवंक आशेताय म्हणून हांव समजतां. येवच्या हप्त्यान म्हजें काजर, पूण तूं काजराक येनाका. तुजे विशीं येदोळूच गांवार खबर विस्तारल्या आनी काजरा दिसा सयत कोणाच्याय कानांत तुजे विशीं खबर पडची नाका. देखून बाये, एक उपकार कर, म्हज्या काजराक येनाका. हीं उतरां आयकून सोंसूंक सखत जाय आसली. सोंसले शिवाय उपाय नासलो. हांव देवणेचे तयारेन आसली. ल्हान भयणीच्या काजराक वचूंक जालें ना. म्हज्या कुटुंबान म्हजे थंय विशाल चिंताप दाखयलें ना. पूण हांवेंय मन ल्हान करूंक नाका आसलें. काजराची काणीक हाडली आनी सवें एक कागद बरोवंक बसलीं. मोगाळ भयणी, पयले सुवातेर तुका तुज्या काजराक उल्हास पाटयतां. तशेंच तुजे जिणयेंत केन्नाय देवणी येना जावं म्हणून मागतां. आज सकाळीं म्हज्या फ्लॅटाचे बाल्कनींत एक पारवो मरून पडलो. आदले फावटी एक पाल मरून पडली. हांव ह्या मरणांक आनी म्हज्या जिणयेक संबंद घडोवंक वचिना. मरचे आदीं ते पाली लागीं वा त्या पारव्या लागीं कोणीय तुका मरण पसंद आसा? सवाल केल्लें तर कितें आज ती पाल आनी पारवो जिवीं आसतीं? कसलीं पिशीं सवालां न्ही?
वेगलासार सयत म्हजी विणसण न्ही. सत्त सांगचें तर आमचे जिणेंत सर्व आमच्यो विणसवण्यो जावन आसात. थोडे फावटी थोड्यो संगती विणसून येतात कोण ना, पूण जायते फावटी ती एक मांडावळ वा विधी वा नशिबाचो खेळ. हांव देवणेर आसां. सडणेंत जें कितें समजूंक शकनासलीं आतां समजूंक प्रयत्न करनासा. वेगलासार म्हजी खायस न्ही, वेगलासार म्हजी आवंड न्ही. वेगलासाराक म्हज्या चिंतनांनी सयत कांटाळटली. पूण आतां ती हकीकत देखून फुड करनासा. समजूंक प्रयत्न करनासा सवालां. वेगलासार घेतिल्ली सगळीं बाजारी गे, वेगलासार घेतिल्लीं सगळीं पोजडीं गे, वेगलासार घेतिल्लीं सगळीं नैतिकता होगडायिल्लीं गे, वेगलासार घेतिल्ल्यांक आमच्या समाजांत जिवंक हक्क ना गे, वेगलासार तांचो गुन्यांव गे. एक मनीस आंकवार आसतना, काजारी जातना, विधव वा वेगलासारी जातना कितें तांचें व्यक्तित्व, चिंतप, चरित्र बदलता? सोसायटींत ती एकसुरी चेडवां जियेनात. कित्याक म्हळ्यार काजारी दादल्यांक बासकळपणाची ताळणी येता देखून. तर तो गुन्यांव बायलांचो? हो समाज सडणेचेर आसच्यांक मात्र वळखता, देवणेचेर आसच्यांक जियोंक दिना. जियोच्यो वाटो बंद करता. वेगलासार जातस म्हजे समोर 2 वाट्यो आसल्यो. पयली, अस्कत चिंतपाचो पाटलाव करून जीवघात करची, वा धैर्याचो पाटलाव करून जियोवची. हांवें कांय अपराध केला म्हूण तुका भोगता? आमचें कुटुंब, आमची घास सयरीं, आमचे इश्ट सयत सडताव जावन आमचे सडणेन सांगात दितात शिवाय देवणेंत न्ही. तुजे सडणेच्या दिसांनी मुतीक बेजाराय दिवंक बरयल्लें कागद न्ही, पगार तुजे समजणेक विस्तार करूंक कुमक करूंक बरयल्लें. पप्पा सांगतालो, मनीस सडणेंत कुड्डो आसता, देवणेंत मात्र दोळे सोडता. म्हाका समजलां, देवणी सयत शाश्वत न्ही. देवणी समतस नेंगी नवी सडणेची सुवात जावची. तुका आनी तुज्या न्हवऱ्याक सर्व बरेंच मागून हें कागद संपयता. तुजें बाय. कागद आनी काणीक धाडून आजीक कांय वर्सां सोंपल्यांत. हांव म्हजे मतींत माजवून आयिल्ले म्हजे घरची वाट उगडासाक हाडचे प्रयत्न करून आसां.